कृष्णाला संकीर्तनानं स्टार्ट केलेलं सर. प्रतीक्षा भट्टानं मस्त लागला अम्मा. चंद म्हणला तुम्ही तीन म्हणला शेख केतना जॉईन जावपाक म्हणून निमगून घेता. तशेंच आदी प्रभुपाद लीलामृताचे दोन उतर उलोवच्याक म्हाका अवकाश परमात्मान दिल्लेलो सर. म्हाका कसली योग्यता ना जाल्यार देवान एक म्हाका अवकाश दिल्लेल्याक भागवत पुराण कोंकणीक म्हगेले पूर्वक वंदने. तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे वैष्णवांगे चरणाक हांव प्रणाम करून आशीर्वाद निमगिता. आनी म्हगेले शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हांगे चरणांत हांव वंदन करता. सगळ्यांक दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. सानेक हरे गुरु वंदन करून आम्ही आयज सेशन स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः. पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. पुन्हा अंग उपस्थित आशिल्ले पूर्ण जनांकय आज स्वागत करता आणि दीपावलीचे शुभाशय. पूर्ण जनांक दीपावली शुभाशय. आज दीपावलीचे प्रारंभ दिवस धनतेरस. आयज दिसाक कुबेराले आणि लक्ष्मीले पूजन करताची म्हणून आम्ही ऐकलेलं आसा ती. तशीच हे समुद्र मथन आंदोलन स्टार्ट झालेलं म्हणून म्हणल्या की धन्वंतरीन अमृत कलश घेऊन येताना लक्ष्मीला तांगेला गेलपुरा प्रत्यक्ष झालेलं लक्ष्मी. तशी हे एक फेस्टिवल ऑफ लाईट्स म्हणटाची दीपावलीक. आणि आजी सकाळी आज दुखून घर लाईटाने सकाळी अलंकार करताची उजवाड करताची. आम्ही घर मात्र उजवाड करनतिले आमगेले अंतरंग अंतरंगही उजवाड करूक आम्ही देवाल भक्ती चढ चढ करूका हे महिन्या भितर करूका म्हणून आम्ही ऐकलेलं आसाची. तसे सगळ्यांक मस्त मस्त आयचे दिसाचे शुभकामना. हरे कृष्णा. आज आम्ही प्रभुपाद लीलामृत सेशनांतू स्टार्ट करता होता. हरे कृष्णा. लास्ट सेशनांतू माताजीन सांगिल थोडेची सांगू प्रयत्न करता. माताजीन सांगिल आसा आकाशगंगा बिल्डिंगाचे 7th फ्लोरारी इस्कॉनाचे बॉम्बेचे हेडक्वार्टर्स प्रारंभ जाता म्हणून. रेंट चड आसा जाल्यार ओडना म्हणून प्रभुपाद रिस्क घेताची. आणि हे मुंबईची लायक प्रेस्टिजियस प्लेसारी आशिल्ली निमित्त मुंबईतू एक असल एक हेडक्वार्टर्साचे इस्कॉनाक अगत्य आशिल्ले म्हणून प्रभुपाद हे रिस्क घेताची. आणि प्रभुपादा वयरी पूर्ण जन शिष्यांक तांगेल वयरी मस्त
विश्वास आशिल्ले की प्रभुपाद तांगेल मार्गदर्शनारी आम्ही तांगेल मार्गदर्शन सहकार नातिले आमच्यान कसले करू जायना आणि त्या केद्दाय आमगेले घास अशें म्हणून तांणी लेखताचे तशी त्यांनी प्रभुपादान सांगेल प्रकार पंदाल फेस्टिवल ते एक करचेक आयोजन करताची जाल्यार बाकीच्या पुरो जनाक अपधैर्य जाल्यार प्रभुपादांक मस्त धैर्य प्रभुपादा वयरी अंक धैर्य अशी विश्वासारी त्यांनी ते करताचे आणि पूर ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ की प्रभुपाद कृष्णाले प्रीतीचे शुद्ध भक्त आणि त्यांनी मुक्तात्मा म्हणून प्रभुपादांगेल शिक्षा ಗೊತ್ತು सर कसं केल्लेरी प्रभुपादांनी तांगेल शिष्याक क्रेडिट दिवचके तुमगेल निमित्त जाल्ले तुमी केल्ले असं कसं तितली प्रीती प्रभुपादांक शिष्या वयर तांगेल चेडूआ म्हणके आणि प्रभुपादांक वयरी हांकाय तशीच शिष्यांक की कृष्णा लोटू प्रभुपादाले रिलेशन कसं आसा आणि कृष्णाल विशयी तांणी उलयतना तांकां मस्त खुशी जाता अशें कडेन तांकां गोत्त आशिल्ले आणि प्रभुपादाले अंत भितर डिक्शनरी भितरी इम्पॉसिबल म्हळ्याले एक वर्ड नाशिल्ले तशीच तांगेले ते पंदाल प्रोग्राम ताचे प्लॅन आनी सांगतना जेना पुरा मस्त गैसोक जातके इतले व्हड समारंभ करूक आमगेले जनसहायेना अशें म्हणून त्यांनी लेखता आसतना प्रभुपाद सांगता की हे अमेरिका डिवोटिसाक गेले बुद्धंतकाय आणि आमगेले इंडियन्साले स्पिरिच्युअल आमगेले लेवल हे ಒಟ್ಟು कोण लिंक करतना हे प्रोग्राम बारलायक जाता काय भिवनुकाची म्हणून प्रभुपाद सांगता की आणि त्यांनी हाक एक उदाहरण दिताच प्रभुपाद एक दोग जन फ्रेंड्स आशिल्लींची एकलो कुडलो एकलो चोट्टो पांय नतेलो तांकां एक दूर एक जाग्यार वचूंक आशिल्लें तेन्ना कुडल्याले पाटीर म्हळ्यार खांद्यारी चोट्टो बेसून कुडल्याक वाट दाखयतके तशी ते दाखोवन त्यांनी ते तितली दूर तांगेले डेस्टिनेशन त्यांनी रीच जाताचे पावताचे तशींच आम्ही हे भायलचे जे आसा पळय फॉरेनर्स हांकां कृष्णा विशय कसले ज्ञान कसले भारी उण आसा तशे निमित्त तांकां कसले गुतना कृष्णा ज्ञान गुतना विज्ञान गुतना सो त्यांनी एक नमुन्यारी कुडली जावन आसाची आणि आम्ही कसं जालां म्हळ्यार आमगेले इंडियाचे पॉवर्टी आणि भायलचे जनांगले दब्बाळिके सैसून आमगेले आमकां बिजुडी जाल्यांचे आमी अशें सकयल जावन आमी चोडटे सो आम्ही आणि तांणी मेळ्ळ्यार हे कार्यक्रम भारी लायक जाता अशें म्हणून प्रभुपाद तांकां धैर्य दिता सकयल शिष्यांक अशीची तदनंतर प्रभुपाद सांगताची की कृष्णा विषयी सांगचे की तांणी कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप आनंदमय दावन आसाची असं तशी आम्ही कृष्णाले विभिन्न अंश जाल्लेले निमित्त ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन म्हणून भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा तशी आम्ही आनंदमय जावन आसाची हे भौतिक प्रपंचांत आम्ही संतोष सोदून असं देखून आम्ही दुःखा भितर आसाची हाक एक वाट कसले कृष्ण प्रज्ञे कृष्णा कॉन्शियसनेस हे प्रती एकल्यान समजून घेवका आणि हे आमकां कळका म्हणून हेंच सगळे प्रभुपादांनी प्रिसिंगारी सदां म्हळ्यार म्हणके सांगचिके आणि फर्स्ट डे त्या प्रोग्रामाक 2000 जन आयिल्लीं आणि तेन्ना तेही सांगता की त्यांनी की कृष्णा ज्ञान कळका जाल्यार गुरु लेख आश्रय घेवका कसं नमने गुरु जावका परंपरे दुखून येयले गुरु लागी तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ते
तस्सल गुरुले सेव करून तांगेल्यागी आश्रय घेवन आम्ही कृष्ण ज्ञान शिकूका म्हूण त्यांनी तांगेले प्रिचिंग आमी तरी सांगताके. तेन्ना तांगेले एक शिष्य शिल्की गिरिराज म्हणून तो लेक्टर्स के हे प्रभुपादांगेले इतले स्ट्रेट फॉरवर्ड उतर आणि कटक्कनी उल्लुत्तनी हे सगळी ऐकून जैन जनाक असंतुष्टी आयल्यारी आणि तांकां खुश ना जाल्ल्यारी आणि जनांनी येनातल्या री अशें सगळें ताका दिशिके मनात. कित्या म्हळ्यार प्रभुपाद तांगेल कसले एक अभिप्राय मंडन करतना अभिप्राय सांगतना मस्त स्ट्रिक्ट जावन अशें न्ही. तशी एक दिवस त्यांनी एक दिवस रात्री त्यांनी सॅन फ्रान्सिस्कोन धरलेले रथयात्रेचे स्लाइड दाखयताके आणि शिष्य पुरा ते ताजे विषयी पुरा सांगता आसतना ऑडियन्स आशिल्ल्या जनाक हे पळोवन भयंकर खुश जातके. ते रथयात्रेचे चंदाय पळोवन त्यांनी एकदम खुशीन गौज मारून सूर करताके. तेन्ना तांकां प्रॉमिस करता की प्रभुपाद की मुंबईंतूय आमी जगन्नाथाले एक रथयात्रा कोरया म्हूण सांगतना जनाक खुशीन भारी क्लॅप मारताके सकट जन. अशी दीस ते फेस्टिवलाक जन चत्तसके 2000 3000 अशी थंडापट जन काही आणि क्रॉस मैदानारी जन देवा पळोवच्याक प्रसाद घेवच्याक आणि प्रभुपादांगे लेक्चर ऐकूच्याक अशी एक नमन्याचे कारणान येवन थंय भरता आशिल्ली के. आणि कोणाके भक्त दावका म्हणून तुम्ही फोर्स करू ना, कोणा लागीं डोनेशन घेवच्याक फोर्स करू ना म्हणून प्रभुपादांनी तांगे शिष्यांक केन्ना सांगू आशिल्के. तशीच एक दिवस तांगेले प्रोग्राम वेळार तांणी एक वैदिक विवाह वर्डिकेचे एक आयोजन करताके. ते वर्डिकेक तू एक स्वीडन देशाचो वरेतू आणि ऑस्ट्रेलिया देशाचे वकल ಹಂಗೇಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏಕ ವರ್ಣಿಕ ವೈದಿಕ ರೀತಿರಿ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ರೀತಿರಿ ಪ್ರಭುಪಾದ करताके. ते वर्डिके वेळारी ते चली एक भारी ತಂದುಕೊಂಡು कशी इंडियन ब्राईड अलंकार करता बंगर आणि ಮತ್ತೆ फूल बिंदी मागीर कप्पड भारी ತಂದುಕೊಂಡು तिका आमगेल नमुन्यार कप्पड आणि नेसोवन अलंकार करून फुल्लाचे हे करून चल्ल्याके तशेके चंद धोती आणि नेसोवन ते वरताकनी वकलेन येवन ते यज्ञकुंडाचे फेर घेतना ಸುತ್ತು ಕಟ್ತಾನಾ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರೀಚಿ ಆನಂದ ಭಕ್ತಾಕೆ ಜನ ಭಾರಿ ಖುಷ್ ದತ್ಕೆ ಜನಕ. आणि तेसूची प्रभुपाद सहजन शिष्यांक दीक्षा दिताके. आणि तेसू 10,000 जन आईन आशिल्लींके. आणि ह्या नमने ज्ञान म्हळ्यार की ते दीक्षा समारंभ त्या वर्डिक पळोवन ज्ञानांतू भारी खुश जालके. मागीर लास्ट दिवस तांगेली इकरा दीस जातना राधाकृष्णाले विग्रह एक चंद रथार बसोवन रथा अलंकारू देवा अलंकारू कोरून ಮೆರವಣಿಗೇರಿ ತನ್ನಿ ಬೀಚಾಲಗಿ ಬತಸಕೆ. आणि आमगेल प्रभुपादांकय एक घोड्याचे एक कुदुरे सारोट म्हणटा पळय ते अलंकार केलेले ते सारोटारी बसोवन प्रभुपादांक पळोवचेच एक जनाक 4 दोळ पावनाके त्या नमन्याचे प्रभुपादांगेले तोंडारी तेजू आणि तांगेल ते ड्रेस तांणी घालेले ते शॉल ते पळोवन जन मस्त इंप्रेस जाताके. अशी ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತನ ಎದುರ ಪೂರ ಜನ ಕರತಾಳದಿ ವಜ್ಜುನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 राम 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 हरे हरे म्हणत सके आणि कीर्तन करता सके
अशी स्वारीची दूर ते हे वचून चौपाटी वचून पावतके मेरवणीक ते व्हड एक चंद अलंकार केलेले सिंहासना वयरी राधाकृष्ण विग्रह दवरताकय आणि हे सिंहासन आमगेले मुंबईचे फेमस टेंपल तुम सक्कड ऐकून अशा पुरोची मुंबादेवी टेंपल त्यांनी त्या देवस्थानाची आणि माधव बाग म्हणलेले एक जाग्याच्यानी डोनेट केलेले की ते सिंहासन देवा बसूच्याक ते देवा बसून ते ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಂಡದತ್ತ ಅದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸನಾಚೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಪಾಸ ಪ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೈ ಉಚ್ಚ म्हणू रशिया उच्चाक आलोचन करत सके आणि ತಂಗೆಲೆ रशिया उच्पशी पुढे हंगाई मुंबईतू एक फायनल प्रीचिंग त्यांनी दिताके आणि तांगेले ते स्पीच आणि ते फेस्टिवलाचे लास्ट डेचे ते प्रोसेशन आणि ते कीर्तनेचे गंमत हे पुरा मुंबई जनांनी विसुट तशी नाके त्या नमुन्याचे एक मेमोरेबल हें जातके ते फंक्शन सो तदनंतर प्रभुपाद ತಂಗೆ ಪೂರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಪಳೆ ತಂಗ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ एक लेटर बरीताके आणि लेटर बरोवन सांगताके आयची हे समारंभ पळय हे एक बिगिनिंग मात्र आयचे समारंभाचे सक्सेस एक बिगिनिंग जनालंत भितरी जनाल मना भितरी भक्तीचे एक ज्योती एक उज्जाचे कीट म्हणता पळय त्या प्रज्वलन जाल्लेलें हे हाजे निमित्त प्रोग्रामा निमित्त आणि मिगेल आशीर्वाद सगळा वयर आसा सो मुंबईचे मुंबई टू इंटरनॅशनल कृष्णा कॉन्शियस ट्रेनिंग सेंटर कोरका म्हूण मुगेल एक आयडिया तुमकां पूर जनಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಸ್ನವ म्हणून लेटरात बरयताके आणि सांगताके की फॉरेनर्स आणि इंडियाचे चल्ले चलयांनी वैदिक शास्त्राचे अध्ययन कोरका प्रचार कोरका हे पूर तुम्ही हांगे येवन शिकूका म्हणून पूर जनಕ್ಕೆ त्या लेटरारी बरोवन लेटर दिताके आणि म्हणताके राधाकृष्णाले ग्लोरिफिकेशन कोरका आम्ही सुंदर मंदिर आणि सगळे सौलभ्य आशिल्ले एक सेंटर जावका हे प्रोजेक्टाचे सक्सेस जावका जाल्यार तुमगे सगळ्याले सहकाराचे म्हाका आवश्यकते आसा म्हणून त्यांनी ते लेटरान बरयताके आणि म्हणता की तुमगेले टाइम हे कामा खातीर तुम्ही दवरका म्हणून त्यांनी एक मीटिंग फिक्स करता की पुरा जनांनी येवका म्हणून मंडे 26 एप्रिल 1971 त्या मीटिंग खंय म्हळ्यार हांगा हांगेल ते आकाशगंगा 7th फ्लोर ते डिस्कस करूक आणि सकट फायनलाइज करूक पूर जनांकय आमंत्रण पठयताक येवका म्हणून सांगून आणि तेय त्यांनी कसं विषय तो डिस्कस करता म्हळ्यार भक्ताले संघ भक्ताल संघाची इम्पॉर्टन्स भक्ताल संघा भितरी कशी असल्यार आम्ही भक्ती भितरी इम्प्रूव्ह जावीत हे विषय आणि अर्चा विग्रहाचे सेवा कशी कोरका कशी खंयची मनान कोरका कोण कोरका ब्राह्मणांनी कोरका तशी जी स्पिरिच्युअल लाईफ प्रोग्रेस जावका जाल्यार आम्ही कृष्णा कॉन्शियस कितले सिरियस घेवका आणि अंतू भितर आम्ही कमिटेड असो का म्हणून सगळी प्रभुपाद तांकां त्या मिटिंगा भितरी सांगताके आणि हे पुरा आधी पुरा अगत्य आसा तुम्ही पुरा जनांनी हे पुरा करूक तुमगेले टाइम दिवका मन दिवका कृष्णाक कृष्णाक सेव करूक म्हणून प्रभुपाद ते लेटरा भितरी बरयताके तदनंतर मस्त जन इस्कॉन एक्सेप्ट करताके आणि संकीर्तने भितरी मस्त भक्त येवन भागवहिसिताके ते तांकां पूर्ण जनांकी प्रभुपादांनी
कृष्ण प्रेमाचे विषय संचिके कृष्णाला प्रेम आम्ही प्राप्ती करचे तेर कृष्णाला कृष्णाक कुशिद होतसले कर्म करचेच आमगेले मनुष्याला कर्तव्य. आणि कृष्ण प्रेम म्हळ्यार कसले एक युनिवर्सल प्रिन्सिपल म्हणून सांगता के प्रभुपाद. आणि सगळ्याले मानवीयते काही असं म्हळ्यार कृष्ण तत्वाचे प्रीती कशी आम्ही प्राप्ती करून घेवचे म्हणून हे सकडी प्रभुपाद सांगून दित सके. अशी सकड कडेने देवाचे कृष्ण प्रज्ञे येतात स्प्रेड जातच की भारत त्या वेळार आमगेले इंडियाचे मस्त सकड लिडर्स नास्तिक जावन आशिल्ली तांकां देवा वयर मस्त नंबीक ना जाल्यारी मुंबईची ह्या प्रोग्रामा निमित्त मस्त जनाले वयली मस्त इफेक्ट जाल्लेलो आसा प्रभाव जाल्लेलो आसा म्हणून हांगा बरयला. आणि हे ताजे नंतर प्रभुपादांक मस्त मस्त म्हळ्यार तांगेले ते मनाक तृप्ती जावलेलो आसा संतोष जाल्लेलो आसा खुश जाल्लेलो आसा. आणि त्यांनी कसं म्हळ्यार कसं त्यांनी मनान तो लेखता की त्यांनी कसं सांगता की तशी तांगेले शिष्य पुरा करता ह्या विशया भितर प्रभुपादांक भारी खुशी जाल्यार हांगा रावची कांय येना तांकां. आतां हांगा एक सेट जाला न्हू आतां हांगा दुखून वचुका म्हण तांकां मन आसा भायर तुंगे कडेन प्रचार करूंक जाल्यार हे सकट सोडून वचाक मन ना. जाल्यार कृष्णाले तांगेले गुरुले आदेशा प्रकार त्यांनी संचार करपाची आणि कृष्ण प्रज्ञे कॉन्शियस पूर्ण जनाक दिवका हे जीवनाचे ध्येय जावन आशिल्ले. तशीची आता हे करूक विश्वसंचाराक प्रभुपाद रेडी जाताचे. ಸ್ವಲ್ಪ महिने त्यांनी इकडे US लंडन तदनंतर वापस इंडिया येताची ऑस्ट्रेलिया मलेशिया मॉस्को अशी पूर कडेन वच्चाक त्यांनी तयार करताची पूर कडेन प्रिचिंग करूक लायक लायक तांगेले डिवोटीसांक काम करूक अपॉइंट करताची. आणि सगळे जगत्याक कृष्ण प्रज्ञे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट त्यांनी योजन घालताचे. हांगा बरयलें आसा की प्रभुपाद जस्ट लायक नारद मुनी आमगेले श्रील नारद मुनी हांनी कशी ते संचार करून देवाले ग्लोरिफिकेशन केलें की तशीच प्रभुपाद नारद मणकेच शाश्वत जावन संचार करचे एक परमात्मा भक्तू नारद तशी हंग तांकां नारदांक कंपेर करता बुकार. आणि फर्स्ट कॅन्टो भितरी प्रभुपादांनी बरयलें की श्रीमद भागवतांतू की नारद मुनीन सांगिले कसं सांगील पळय त्या प्रभुपादांनी फर्स्ट कॅन्टो भितरी ट्रान्सलेट केलेलं आसा. त्यांनी सांगता की नारद सांगता की श्री विष्णूले कृपेन हांव 3 लोकांतूय संचार करतस. आणि तशी करून हांव ते देवाले ग्लोरिफिकेशन करतना देवाल वैभव सांगतना देवाल नामस्मरण सांगतना म्हाका कसले अहंकार कोणाले विशया भितरी असूये येना तशी देवान म्हाका राखला. आणि एक मुगेले दिव्य दावन आशिल्ले विणेचे स्वरावटू मुगेले स्वर कुडसून भगवंताले गुणगान करचे एक आशीर्वाद म्हाका कृष्णा निमित्त लभ्य जाला नारद मुनीन सांगला म्हणून प्रभुपाद आमगेले फर्स्ट कॅन्टो श्रीमद भागवता भितरी सांगताचे. तशीच आमगेले श्रीला प्रभुपाद नारद मुनी म्हणकेची शुद्ध भक्त जावन आसाची. वृंदावना भितरी राबून हरिनाम संकीर्तन करून बुक्का ट्रान्सलेशन करून इतले करून त्यांनी बैसवीत आशिल्ले जाल्यार सगळेच प्रपंचाचे प्रपंचा खातीर वेलविशर सगळ्याला वेलविशर त्यांनी. सो चैतन्य महाप्रभू म्हणकेच
सगळे जे प्रपंच त्यांनी टूर करून वचून देवाल विषय देवाल सृष्टी विषय पूर सांगताची आणि तांकां परिव्रजकाचार्य म्हणून त्यांनी दावनसाची एक न्यूज पेपर बरयता तागेले विषय दॅट एज परिव्रजकाचार्य म्हणून बहुत असताची म्हणून तितले त्यांनी डेडिकेटेड जावन आसाची प्रभुपाद आणि आता मलेशिया येवन पावल्यांची आणि ते प्रिचिंगा निमित्त तांगेल प्रिचिंग ऐकून प्रभावित जाल्लेले साऊथ इंडियन एक डॉक्टर आणि डॉक्टराल बायल एक इस्कॉना खातीर मलेशिया भितरी व्हड एक जागो आणि एक व्हड एक घर तांगेले डोनेट करता आणि तेन्ना आणि हांकां इन्वायट करता प्रभुपादांक तेन्ना प्रभुपाद तांगेले आशिल्ले राधाकृष्ण एक त्यांनी ते हंग दवरला काही तांगेले बॉम्बे हेडक्वार्टर्स एक जोडी एक जोडी त्यांनी फेस्टिवल ते पंडाल फेस्टिवल करता दवरलेले ते तांगे लोटू घेवन बहुत सके प्रभुपाद हंगा हांनी ते घर आणि ते जागो डोनेट करता त्यांनी ते राधाकृष्णाले विग्रह घेवन वताके आणि मलेशिया वताची ते वतना ते श्रीमंत ते मलेशिया भितरी एक श्रीमंत सिंधी जन तांगेल घर कಡೆ तांकां इन्वायट करता आणि ते तांगेल घर कಡೆ वतना तन्नी तन्नी एक तांगेल घर कಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಡೋಡದು एक कोणाला बा लक्ष्मीनारायण मूर्ती दवरला त्यांनी आणि त्या कशी दवरला म्हळ्यार एक आम्ही शोकेजा पुरा दवरता पळय तशी एक शोकेजा दवरला म्हण की शो करूक दवरलेलं के ताका कसले अलंकार नाके आणि ताका कसले त्यांनी सेवा करनाचे कसले नाके त्या पुरा पळयत त्या सिंधी घर कಡೆ गेल्लेले प्रभुपादांक कांय खुश जायना तांकां दिसता कसले बाये म्हणून मागीर ते नंतर त्यांनी तांकां एक टेंपलांतू लेक्चर दिवसाक आपयतना त्यांनी ते हें केलेलें तांगेले रथयात्रेचे स्लाइड्स घेवन येयलेची तांगेले शिष्य ते दाखोवन पूर जनांक ते विवर करून सांगता तेन्ना आनी प्रभुपाद सांगता कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट्स न्हय ते मात्र रियल युनायटेड नेशन्स क्रिएट करता आणि विंगड फ्लॅग ते हे पुरा गल्ल्यारी ताजेर पुरा युनायटेड नेशन्स जायना आमी म्हणून प्रभुपाद ते सांगता मागीर देवस्थाना खातीर ते घर आनी जाग दिल्लेले डॉक्टराले घर कಡೆ वचून तांकां भेटी करतना त्यांनी एग्रीमेंटांनी पळयता त्यांनी बरयले एग्रीमेंट जाल्यार एग्रीमेंट पळोवन प्रभुपादान तितले खूश जायना कित्याक म्हळ्यार त्यांनी देवस्थाना खातीर एक सनय एक जाग दिला आणि तांगेले बाकी पुरा जाग्यार तांगेले कसं की एक ताची कंडिशन निसम ना आशिल्ली देवस्थानाक मस्त सान जाग दिवन तांगेले जाग्यार त्यांनी तांगेल कसं की युजा खातीर पर्सनल युजा खातीर त्यांनी यूज करता आशिल्ली आणि डॉक्टरूय तशी गायनेकॉलॉजिस्ट जावनच आणि तंत भितर तागेले ते हे आसना प्रोफेशन प्रभुपादा मस्त लायक जायना इता म्हळ्यार तांगेले हॉस्पिटला भितरी मस्त पुरा एबॉर्शन पुरा करता आसता डॉक्टर त्या पुरा पळयतना मना तूं मस्त बेजार जाता प्रभुपादांक आणि प्रभुपाद तांकां सांगून दिता की अशी पुरा एबॉर्शनांनी करूनच जाय हे भ्रूण हत्या म्हळ्यार पाप हे करू ना म्हणून सगळें तांकां समजायता जाल्यार मना भितर तितले संतुष्टी ना हांकां प्रभुपादांक मागीर ते दुखून प्रभुपाद सिडनी वताचे सिडनी वतना ते तशीच प्रभुपाद येता की येनाची सिडनी येता म्हणून तांणी बरोवन पेटयला जाल्यार तांणी जावन येता की तांगेले शिश्या पेटयता की कसले ते जाणाक तितले डेफिनेट नाशिल्ले जाल्यार
प्रभुपादांनी आईल पळयतना तांकां भारी खुशी जातके एक देवान प्रत्यक्ष जाल्या म्हणके. आनी तेन्ना प्रभुपाद सांगता गे तांकां, हांव एक सेल्समॅन कळवा. हांव सेल्समॅन कशी कस्टमरां सोदून भोंवता, तशें हांव कोण एक बुदवंत मनीस मेळटा म्हगेली मॅसेज स्विकार करूंक बुद्धी आशिल्लो म्हूण हांव ताका सोदून भोंवची तशें हांव आयिल्लो म्हणून म्हणटके. आनी जाल्यार तांचे डिवोटीस सिडनीचे भारी सिन्सियर जावन आशिल्लीं की ट्रेन्ड डिसायपल्स नाही काही त्यांनी जाल्यार प्रभुपादांनी कसं सांगला ते त्यांनी करूक रेडी असत काही. आणि संकीर्तने बुक डिस्ट्रीब्युशन हे पूर त्यांनी बारे लायक करून करता काही प्रभुपादांक शिके मनाक कशी जात की तशी प्रभुपाद सांगता की ऑफर केलेले फूड मात्र खावचे न्हू प्रभुपादांनी, जाल्यार ते सुद्दां तांकां देवाक ऑफर केलेले ते फूड सगळें पळयतना तेन्नाय तशी तांकां मस्त असंतुश्टी जाता, बेजार जाता. तांणी सांगिल्लें तशें जायन जाता तशीच तशी त्यांनी सीदा किचना वता आनी किचना वचून कशी कूक करचे म्हण प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप तांकां शिकून दिता अशी रोटी अशी करका, सब्जी अशी करका, अशी कट करका, तशी करका म्हण सगळें थंय पूर शिकोवन भायर येता आनी तांगे राधा कृष्ण विग्रह तेय घेवन येयली की त्यांनी. सो ड्युटी वर्शीप इम्पॉर्टंट म्हण त्यांनी जेन्ना सांगता की ते जेनाक तिलसून दिवचे खातीर त्यांनी ते ड्युटीसाक घेवन भोंवता आसताची तशी. आनी ते राधा कृष्णाली ड्युटीसा वेरी प्रभुपादांक मस्त प्रीती गे मस्त म्हळ्यार मस्त प्रीती. आपणाले कूड आमी ते तांकां दवर न्हू आनी रात्रीचे मस्त वेळ ते देवा पळयत बुशके प्रभुपादांनी तशी डेटी इन्स्टॉल करचे दिवसू एक इनिशिएशन प्रोग्राम दवरून घेतले की तेसू देवस्थान टेंपल येतना प्रभुपाद प्रभुपादांनी टेंपल येतना डेटीसाक अलंकारू करनी अलंकार करनी सम फूल आनी कसले ना एक राशी ध्यान भरला के आणि टीव्ही न्यूज रीडर्स त्यांनी यांनी पुरा येऊन भरला की देवा विषय निघत ना देवा अलंकार कोरका पूल अडका या पूरा पडितना तसं करतात पदांचे बेजार जाता खूप आहेत तसे डिवोटीस कसं करताचे तांगेर तोंड पडितना तांकां कळटा तांगेर शिष्यांक त्यांनी उगी लागी लागी केंकी वचून ते पूल आनी हाण ते राधा कृष्णांक चंद करून अलंकार करता असताना ಹಂಗ ದೀಕ್ಷೆಚ್ಚಿ ಪುರ ವಿಧಿ ದತ್ತಸ್ಕೆ तेन्ना 15 डिवोटी तेसू दीक्षे घेताके आनी देवाक श्रीला प्रभुपाद श्री श्री राधा गोपीनाथ म्हणून त्या विग्रहाक नाव दवरतके. तदनंतर विग्रह स्थापन केल्या नंतर देवाल सेवा कोरका जाल्यार ब्राह्मण दीक्षा घेवका ताजे अगत्य आसा. सो दोन इनिशिएशन वटू करता एक नामदीक्षे आणि एक ब्राह्मण दीक्षे दोन्ही प्रभुपाद ते करता आणि ब्राह्मण दीक्षे करूक धनुव्याचे धनुव्याचे धनु रेडी करता तांकां घालूंक एकली वैभवी म्हणलेली एकली सगळी डिसायपल आशिल्ली तिका सांगून ते धनु कशी करचे म्हणून प्रभुपाद शिकून दिता कस कसं बरं शिकयता आपलं प्रभुपाद तिका कसले करतना जाल्यार ती चंदू करून ताणें सांगिल्ली तशीच धनु करून दितके आणि बाकीचे सांगता तूं एक घालन घे तूं एक घालन घे म्हण तिका सांगता ताका तिका ಸ್ವಲ್ಪ बुद्धी आशिल्ली ती म्हणाल बायल मनीस हें पुरा घालना की म्हण म्हणत आनी सुमार धनु करून ती रेडी करून दवरतली तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ जनाक ब्राह्मण दीक्षा दिवन तांकां जनीवार घालन सोडटकी धनु घालन सोडटाकी आनी तांकां गायत्री मंत्र शिकोवन सोडटाके ताजेर तूं मागीर शिकोया म्हण लेखताके तशी गायत्री मंत्राचे उपदेश दिताके आनी तांकां ब्राह्मण दीक्षा दिताके आनी कशी अर्चा विग्रहाचे
आराधन कोरका म्हण तांकां चंद करून शिकोवन दिताले. तदनंतर एक दिवस सिडनी ग्रामर स्कुलाक प्रभुपाद वताले. वचून तेंचे चेडवांक हरे कृष्ण महामंत्राचे एकक अक्षर तेंगेलकरान सांगून हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम असे दोनूनी अक्षर राम राम हरे हरे सांगून ते चेडवांकरान तांकां शिकयताले. मागीर तदनंतर करताळे हाता दवरून संकीर्तन करताले प्रभुपाद आनी तांगेल रट्टू बाकी चेडूय करताले. मागीर भगवद्गीते विशयी तेज मिटिंगा भितरी चेडवांक प्रभुपाद शिकोवन दिताले. आनी भगवद्गीते भितरी कसं सांगला आमगेले सोल आमगेले बॉडी ताजे विशयी सांगून दिताले. तशींची आमगेले सोला भितरी एक परमात्मा आसा. त्या परमात्माक पूर देहा ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು सर. आमगेल सोलाक आमगेल देहा विशयी मात्र ಗೊತ್ತು सर. हे सगळं तांकां चंद करून हगूर सांगून दिताले. आनी सांगताले त्या चेडवांक त्या परमात्माक आमी विसरले निमित्तच आमगेले सगळे क्लेशाक आमगेले दुख्खाक कारण म्हणून त्या चेडवांक मनाव तशी चंद करून सांगताले. आनी आमी परमात्माले नित्य सेवक म्हणून आमी केन्नाय लेपुका म्हणून त्या चेडवांक सांगताले प्रभुपाद. अशी असले मागीर येवन म्हणटा की असले प्रचार कार्यक्रम सगळे स्कुला भितर जावका. कित्याक म्हळ्यार चेडवांक सान प्राय देखून देवाल विशय तिಳುವಳಿಕೆ दिवका. तेन्ना मात्र आमगेले कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट व्हड जाता आनी सगळी जायनाक जॉयन जाताची सगळ्यांक ह्याचे विशयी कळटा अशें म्हूण सगळी प्रभुपाद सांगताले. तशी तदनंतर वेसೈಡ್ चॅपल मिळेल कडेन तನ್ನ सेंटराक भेट दिताले. थंय ड्रग एडिक्ट्स आनी प्रॉस्टिट्यूट्स आसाके. थंय तांकां होली नेम्स चॅन्टिंग ऑफ होली नेम्स कॅन ओनली वे टू हेल्प दीज पीपल म्हणून प्रभुपाद सांगताचे. आनी थंय तशी तनी तांकां हरे कृष्णा महामंत्राचे इम्पॉर्टन्स सांगताची आनी संकीर्तन कोरका म्हूण सांगून शिकोवन दिताची. मागीर सिडनी आशिल्ले एक क्वार्टर्सांत प्रभुपाद भगवद्गीतेक एक नवीनच एक एडिशन प्रिंट करचे तयार करता सके. तेन्ना परमात्माले तृप्ती खातीर आमी कसले काम करूंक शिवाय आमगेली इंद्रिय तृप्ती खातीर कसले करचे न्हय म्हणून ते प्रिंटींग प्रेसाचे ते मॅग्निटन कंपनी ತಂಗೆ आणि प्रिंटींग करच्याक हे केला एग्रीमेंट केला. तशी त्यांनी म्हणता की तांगेल्यागी की आम्ही आमगेले इंद्रिय तृप्ती खातीर कसले करू ना परमात्मा तृप्ती खातीर कोरका. हे भगवद्गीतेचे आमी एडिशन प्रिंट कोरका. हे कृष्णाली इच्छे आसा कृष्णाक हेंच खुश दिता कृष्ण प्रेम दावका जाल्यार आमी हेंच पुरा कोरका म्हूण सगळे तांकां सांगता की आनी भगवद्गीते समज कोण अर्थ करून घेता पळय तांकां तेन्ना मात्र आमकां ते साध्य म्हणून म्हणटाके. आनी हाजे निमित्त एकपणी प्यूर डिवोटी जाल्लो म्हण जाल्यार म्हगेले पुरा हे श्रम हांव केलेले पुरा साधने पुरा एक सार्थक जाता म्हणून प्रभुपाद ते सांगताके. आनी कृष्णान भगवद्गीते भितर सांगल्या म्हणकीच भगवद्गीते म्हगेले भक्तांक कोण सांगता की तोच म्हगेलो अत्यंत प्रिय भक्त म्हणून आनी सांगिल्लें कृष्णान सांगिल्लें सर. सो प्रभुपाद कृष्णालो अत्यंत प्रिय भक्त जावन आसा म्हणून आमी समजून घेवका हाजे निमित्त. आनी प्रभुपाद कसले काम करूची तांणी उल्लोची काम करूची उल्लोवची
एकच नेहमी हरिकृष्ण महामंत्र सांगचे, नेहमी भगवद्गीते विषय उल्लोचे. तसे त्यांनी कृष्णाले निज भक्त जावन आशिल्लींची. म्हणून आम्ही अद्यन आमकां गुत्तस जाल्यार आमकां आनीक आनीक दृढ जाता ह्या विशया भितर. तितले एक प्युअर डिवोटी आशिल्लींचे प्रभुपाद. मागीर ते दुखून त्यांनी सिडनी दुखून कॅलकट्टा बद्दल उच्च तांगेले एक आलोचन आशिल्लें. थंय त्यांनी तांगेले शिश्यांक थंय आशिल्ले कॅलकट्टा आशिल्ले शिश्यां वयले मस्त तांकां नंबीक ना आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार तांणी तितले सिन्सियर ना आशिल्लींची. सो विश्वाक सगळे विश्वांत प्रचार करचे आवश्यकता आशिल्ले. आनी देवाल वयर विश्वास दवरून तांणी ते दुखून भायर सरताची. हांगा शिरद्यान तितले डिवोटीस लायकनाची जाल्यार देवाक सांगता की त्यांनी देवा हांकां लायक बुद्धी दी तूं म्हणून देवाक हे फॉरेनर्स विशया भितर म्हाका कसलें धैर्य ना जाल्यार हांकां बुद्धी तुवें दिवका म्हणून मन नातील मनान ते सिडनी सोडून ते दुखून कॅलकट्टाक प्रभुपाद भायर सरता. आनी मुखावेले आमी मुखावेल सेशना भितर उरलेले विशय आमी डिस्कस करुया. कसले चूक जाल्यार माफ करता. बुकार बरयले मात हांव सांगू प्रयत्न केला. मिगेल कसले ना अंत भितर. सो कसले एक चूक जाल्यार अपराध सहस्राणि क्रियते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम. हरे कृष्ण. सगळ्यांक दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी, भारी सुंदर जावन आधी तुम्ही एक्सप्लेन केलं आमकां. कृष्ण म्हळ्यार सच्चिदानंद रूप आणि प्रत्येक लोकांना हे समजून घेऊन कृष्णा कॉन्शियस येवका म्हणून तुम्ही सांगितलं आसा.